नमस्कार सगळ्यांक खोशयेचो आणि उमेदीचो दीस आवडेता। समेस्तांक रमजान ईदाची हुनहुनीत परबी भेटेत हांव दीप्ती काकोडकर सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। एकचाराचो संदेश दिवपी रमजान ईद गोंयभर मनयल्या व्हडा उमेदीन मुस्लीम भावांनी गळा भेट दिवन एकामेकांक दिली ईदाची परबी। एकोशी बालवाडीक लागिल्ल्या उजो प्रकरणात एफआयआर दाखल करपाचे शिक्षण खात्याचे निर्देश। गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची शिक्षण खात्यान घेतली दखल। पुणे पोटवेंचणुकेची पडल्या दोलार बळी एकठांय आशिल्ले विरोधक जाल्यात वेगळे। काँग्रेसीन आनी आप पक्षान आपले उमेदवार जाहीर जाल्यार विजय म्हणटा आपल्याकूय आसा स्वाभिमान। पुणे पोटवेंचणुकेत आदलो मंत्री सर्गेस्त रवी नायकाचो चलो रितेशाक भाजपान उमेदवार म्हणून जाहीर केल्ल्यान नाट्यमय घडामोडींक जाल्या सुरवात। उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी उक्तायल्या नाराजी। आपली भलायकी आसा ठणठणीत, रिपोर्ट आयल्यात नॉर्मल। एका दिसांत गोंयांत येवन परतून करतलो कामकाज सुरू। नियमित भलायकी तपासणी जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी दिली म्हायती। आणि डेल्टा कॉर्पोरेशनाक वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालयान धाडले 1752 कोटींची जीएसटी नोटीस। जुलै 2017 ते मार्च 2022 काळात कराची केल्या मागणी। आता खबरो विस्तारान। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर भाजपा, काँग्रेस आनी आप पक्षांमदी अटीतटीची लढत चालू आसा। मात सध्या गोंयांत सरकार आनी अलायन्सामदी झूज चालू ना, जाल्यार अलायन्सामदीच फूट पडपाक लागिल्ल्यान 2027च्या वेंचणुकेचेर हाचो बरोच परिणाम जावपाची चिन्हां दिसपाक लागल्या। पळय फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर धोलार बडी पडल्या। भाजपा मदीं रितेशाचे नाव मुखार आयिल्ल्यान फोंड्या भाजपा भितरच बोवाळ चालू आसा। मात विरोधकांच्या अलायन्साची एक वेगळीच काणी पळोवपाक मेळटा। विधानसभेत आशिल्ल्या युनायटेड अलायन्सात आरजीपी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आप पक्षाचे आमदार एकठांय आशिल्ल्याचे उलयताले। त्या उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरीन आनी आमदार विरेशान विजयान गोंयकारांचो विस्वासघात केलो। विजय भाजपाचो सेटिंग मास्टर, तशेंच युरीन ताका जुडास म्हणून विजयाचेर दाग लायलो। तेन्ना विजयाक कुशीक काडून आरजीपी, काँग्रेस आनी आप आमी एकठांय रावन भाजपाक घरा धाडटले अशेंय ताणें म्हणिल्ले। या गजालीक आठवडो सुद्दां जावना फोंड्या पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीन आपलो उमेदवार जाहीर केलो, जाल्यार बिरेस्तारा आप पक्षान आपलो उमेदवार रिंगणात देंवयलो। आता प्रश्न उप्रासता, विरोधकांच्या समर्थन करपी गोंयकारांक फुडाराक भाजपा हारायतली जाल्यार विरोधी पक्षाकडल्यान युतीची अपेक्षा करतात। पूण हे सगळे पळयले जाल्यार विरोधकां मदीं फूट घालपाक कोण भायले नाका, जाल्यार विरोधी पक्षाकूच युती नाका अशें दिसता। गुडी पाडव्याच्या दिसा विजय सरदेसायान 2027 वर्साच्या वेंचणुकेची तयारी सुरू जाल्ल्याची घोशणा एका माध्यमाच्या मुलाखतीत केल्या। फातोड्डा मतदारसंघातल्यान ही मोहीम सुरू जातली अशें ताणें स्पश्ट केलें। तशेंच एप्रिल म्हयन्या मेरेन 10 मतदारसंघांनी पक्ष समित्यो जाहीर करतले अशेंय सांगलें। सद्याच्या राजकीय परिस्थितीत कोणाची वाट पळोवपाचो कसलोच फायदो ना अशें ताणें घट्टपणान सांगलें। येवपी वेंचणुके खातीर संघटना घटमूट करपाचो पक्ष लक्ष केंद्रीत करतले असोय उल्लेख ताणें केला। तशेंच विरोधकांचे भाजपा मदीं लढाय ना, ते आपल्याचेर फार मारतात अशेंय विजयान सांगलें। विरोधकांक आपली असुरक्षा जाल्या, एक कदेला खातीर हे राजकारण चल्ला अशेंय ताणें सांगलें। देखून गोंयांतल्या राजकीय वावराक आतां गती मेळपाची शक्यताय आयला। मजगती गोंयांत सगळ्यांक अलायन्स एकठांय आयिल्ली जाय, मात हाची लक्षणां खंयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान लोक परत एक फावट 2027च्या वेंचणुकेत उमेदवारांक आपली जागा दाखयतले व्हय। अलायन्साचो दोल 2027त परत फुट्टलो काय वाचतलो? गोंयांत अलायन्स आतांच थारतली काय कातरतली हाचेर लोकांचें लक्ष केंद्रीत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान आदले मंत्री सर्गेस्त रवी नायक हांचो पूत रितेश नायक हाका उमेदवार म्हणून जाहीर केल्ल्यान फोंड्या सध्या नाट्यमय घडामोडींक सुरवात जाल्या। रितेशाक उमेदवार म्हणून जाहीर केल्ल्यान उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यांमदी नाराजी दिसून आयली। पळयात येता त्या 9 एप्रिलाक फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची आसा।
पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजप आनी आम आदमी पक्षान आपले उमेदवार बिरेस्तारा जाहीर केले. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांचो चलो रितेश नायकाक भाजपान उमेदवार म्हणून जाहीर केलो, जाल्यार आपान गितेश नायकाक उमेदवार म्हणून जाहीर केला. मात भाजपान रितेश नायक हाका उमेदवार म्हणून जाहीर केल्ल्यान उमेदवारीच्या सर्तीत आशिल्ल्या विश्वनाथ दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान तांची भेट घेवन समजूत काडपाचो यत्न केलो, पूण तांची बंडखोरी थांबोवपाचें व्हड आव्हान आतां भाजपा सामकार आसा. बिरेस्तारा दामू नायक हांच्या सयत माजी मंत्री विनय तेंडुलकार हजर आशिल्ले. सर्गेस्त रवी नायक हांणी जायते फावट काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर वेंचणूक लढयल्या. काँग्रेसीत रावन ते घरमंत्री मुख्यमंत्री लेगीत जाल्ले. मात 2022 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं ते काँग्रेस सोडून भाजपात आयले आनी 77 मतांनी जैत मेळयली. तांच्या मरणा उपरांत फोंड्या जावपी पोटवेंचणुके खातीर भाजप कार्यकर्ते आनी आदले नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी हांणी नेटान तयारी सुरू केल्ली. पोटवेंचणुकीच्या फाटभुंयेर तांणी फोंड्या स्वताचे कार्यालय लेगीत सुरू केल्ले. मात भाजपान नेमके वेंचणुकी खातीर सर्गेस्त रवी नायकाचो पूत रितेशाचें नांव उमेदवार म्हणून जाहीर केल्ल्यान दळवीच्या कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली. भाजपान वेंचणुके खातीर रितेश नायक आनी विश्वनाथ दळवी ह्या दोगांची नांवां पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीकडे धाडिल्ली अशें कळटा. मजगतीं विश्वनाथ दळवी आपलो बरो मित्र तशेंच निश्ठावंत कार्यकर्तो, लोकांच्यो भावना तो समजता. पक्षान जो निर्णय घेतला त्या निर्णया बरोबर वचपाक जाय अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. आयकात. प्रत्येक भितर आसता आमचो जुनो जाणटो कार्यकर्तो, सिनियर कार्यकर्तो सगळे पण हेजो इफेक्ट जावचो ना न्ही, म्हणल्यार बीजेपी सिटाचेर म्हणून अपूर्व दळवी म्हजो फाटल्या अनेक वर्सांचो बऱ्यापैकी मित्रय बीन आसा. आमी एकमेकांक हसत खेळटा आनी अपूर्व दळवी आपलें राजकीय त्याच बरोबर मॅच्युरिटी सगळें खबर आसा. लॉयल ऑनेस्ट कार्यकर्तो, लोकांच्यो भावनाय बीन तो समजता, आमकांय बी समजता. पूण जें कितें आसा तो राज्या कडेन उलयल्लें आसता, ताजो निर्णय आसा योग्य आनी पार्टीन जो घेतलेलो त्या पार्टीच्या निर्णया बरोबर. पण त्या इलेक्शनात तेजो काय इफेक्ट जावचो ना म्हणटात सिटाचेर. अप्पू हो आमचो आमच्याच बरोबर आसा, मित्र आसा आनी अपुराक लॉंग टर्मान भितर जसो आज हांव 32 वर्सां जाली, अप एंड डावन्स आमी सगळे पळयला. अशे अनेक प्रसंग हातूंत भितर राजकीय हातूंत भितर येतात. ते सगळे आमकां घडोवपाक येतात, आमकां बुडोवपाक न्ही. तातूंत तूं कितलो पर्यंत घट जावन भायर सरता आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर हांव एक बारीक हातूंतल्यान वयर सरताना सुद्दां 32 वर्सां राजकारणांत भितर अप एंड डावन पळयत आयले. आमकां घट करतात हे सगळे प्रसंग. दुसरे वटेन फोंड्या पोटवेंचणुकेची तिकेट रितेश नायकाक दिवप हो निर्णय धक्कोदायक. निमाणो निर्णय घेवच्या पयलीं आमच्या कार्यकर्त्यांच्या मागण्या संबंदी आमी मुख्यमंत्र्याकडे चर्चा करतले. आपल्याचेर अन्याय जाला अशें आपल्याक दिसता, तो अन्याय पयस करपाक जाय अशें विश्वनाथ दळवी सांगता. कार्यकर्त्याकडे चर्चा केल्या उपरांत हाचेर बेगीनूच योग्य उपाय सोदून काडटले अशें दळवी हाचें म्हणणें. आयकात. काल जेन्ना हांव नाशिल्लो आनी हांव जेन्ना येतकूर म्हाका ती बातमी कळ्ळी आनी आमकां तो शॉक दिसलो. पूण पार्टीन जें डिसिजन जाल्लें आसा तो अजून डिसिजन म्हणजे आमचे जेन्ना त्या नंतर कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा ना आनी ते आरोग्य तपासणी ताजेर भायर आसा. सो मुख्यमंत्री येतकूर आमचे जे कार्यकर्त्यांची मागणी आसा सगळ्यांची ते आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतले की आमी पार्टीचे कार्यकर्ते आयज आमी येदे व्हडले जाले भारतीय जनता पार्टी म्हणून आनी भारतीय जनता पार्टीचे आमी जबाबदार पदाधिकारी आसा. पक्षान वेगळी वेगळी आमकां पदां दिल्या. आयज आमी ह्या येद्या वेळार सगळ्या पार्टीचे पावल्या. म्हाका दिसता म्हाजेर अन्याय जाला जाल्यार एक योग्य जाग्यार म्हाका ते मांडपाक जाय आनी मांडून जातकूर तांचें म्हणणें आयकून जातकूर जर आमकां दिसलें की फुडें आमचेर अन्याय जावचो ना जाल्यार आमी आमचे कार्यकर्त्यांक विचारतले. कित्याक आयज काल जेन्ना म्हाकाय खबर नाशिल्लें इतले मोठ्या संख्येन काँग्रेसीले कोण सपोर्टर आयिल्ले, हे कित्याक आयले की ते हर्ट जाले की तांकांय दिसतालें की ही विधानसभेची इलेक्शनाची तिकीट म्हाका मेळटली. म्हाका मेळप म्हणजे तांकां मेळप. कित्याक आमी सगळ्यांनी मेळून फोंड्यान एक बरें काम केल्लें. आयज हांवें कितेंय जर डिसिजन घेतलो पूण ते आमच्या सपोर्टरांक विचारलें आशिल्लें जाल्यार तेंचे तेंच्या मनान म्हजे बद्दल जें आसा तें देंवपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नियमित भलायकी तपासणी खातीर पुणेच्या रुबी हॉल क्लिनिकात दाखल जाले उपरांत आपली भलायकी टणटणीत आशिल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आपले सगळे तपासणीचे रिपोर्ट नॉर्मल आयल्या तशेंच हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्जूय दिला. एका दिसा भितर आपूण गोंयांत परतून येवन आपलें कामकाज सुरू करतले अशें तांणी सांगलें.
नमस्कार. हांव पुणे हांगासर आयिल्लो रुबी हॉल क्लिनीक पुणा हांगा हांवें रुटीन इन्व्हेस्टिगेशन करून घेतली आनी ताच्या खातीर एक दीस एडमीट आशिल्लो. सगळे रिपोर्ट्स म्हजे नॉर्मल आसा. हांवें डिस्चार्ज घेवन हांव पुणे हांगासर म्हज्या फॅमिली बरोबर आसा. हांव पळयतां की सकाळच्यात वेगवेगळे सोशल मिडियाचेर प्रेस मिडियाचेर वेगवेगळ्यो अफवा पसरल्या. हांव म्हजे हितचिंतक आनी बरे मागपी प्रेस मिडियांतल्या फ्रेंड्स हांकां कळोवपाक सोदतां की सगळे म्हजे रिपोर्ट्स नॉर्मल आसा. हांव आनी एका दिसांत गोंयांत येतलों आनी म्हजें रुटीन काम हांव सुरवात करतलों. हांव म्हजी सगळ्या जाणांनी चिंता केल्या बद्दल सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. गेमिंग ऑपरेटर डेल्टा कॉर्पोरेशनाक गोंय सरकाराच्या वेपारी कर आयुक्त कार्यालयाकडल्यान सुमार 1,752 कोटी रुपयांची जीएसटी नोटीस धाडल्या. जीएसटी कमी फारीक केल्ल्याचो आरोप करून कंपनीन भांडवल बाजारात दिल्ल्या निवेदनात ही माहिती उक्तायल्या. ही नोटीस जुलै 2017 ते मार्च 2022 ह्या काळा खातीर आसा आणि ती आदी केल्ल्या अशाच मागणी प्रमाण आसा अशें कंपनीन स्पश्ट केला. सध्याची नोटीस लेगीत ह्याच वादांतलोच एक भाग अशें सांगून कंपनीन त्या मागण्याक न्यायालयात आव्हान दिला. हाचे आदी 2023 वर्सा हैदराबादातल्या जीएसटी गुप्तचार महासंचालकान कंपनीक 11,400 कोटी रुपया मेरेन कर भरपाची नोटीस जारी केल्ली. ही रक्कम कंपनीच्या बाजार मोलाच्या सुमार 3 पटींनी चड आशिल्ल्याचे सांगिल्ले. कंपनी आणि ताच्या उपकंपनीन ह्या मागण्या आड न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंया खातीर अभिमानाची गजाल मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळान परत एक फावट संवसारीक मळार सुवात मेळयल्या. स्काय ट्रॅक्सच्या मानांकनाक सलग दुसऱ्या वर्सा भारत आणि दक्षिण आशियांतलो सगळ्यात नितळ विमानतळ म्हणून नामना मेळयल्या. इतलेंच न्हय तर मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक 5 लाखां परस उण्या प्रवाशी क्षमता आशिल्ल्या विमानतळांच्या वर्गातलो सगळ्यात बरो विमानतळ म्हणूनय पुरस्कार मेळ्ळा. गोयच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळान आपली नितळसाण, आधुनिक सुविधा आणि उत्कृष्ट व्यवस्थापनान परतून एक फावट आंतरराष्ट्रीय पावण्यार सिद्ध केला. कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर परतून पुलीस निरीक्षक विक्रम नायकाची बदली जाल्ल्यान कोलवा तणावाची स्थिती निर्माण जाली. विक्रम नायकाची परतून कोलवा पोस्टिंग नाका अशें थळाव्यांनी स्पश्टपणान सांगलें. ह्या विरोधाक थळावा आमदार वेंजी वेगसान तेंको दिला. लोकांक नाका आसतना पीआय विक्रम नायक परतून कोलवा येवपाक कित्याक सोदता, ताचो खरो हेतू कितें आसा? नायकाचेर जायत्यो कागाळी आसात, देखून ताची पोस्टिंग कोलवा करची न्हय अशी मागणी थळावे करीत आसा. एसपी मेळ्ळाय प्लस आम्ही आता पतोर पोलीस स्टेशन वताय. डीजीपी कडेन उलयलो आनी डीजीपी सांगिलां सिन्स द चीफ मिनिस्टर इज अनवेल जे दिसती पडटा, इज गॉन फॉर सम हेल्थ चेकअप. सो आज विक्रम जो पीआय आहा कोलवाचो तेजे भरपूर कंप्लेन आय. बिसायड्स द कोलवा इन्सिडेंट इगोजी तेणें पयच पयलो सांगनासतना जाय त्या लोकांक थिंगा हें केलो. इट वॉज लायक अ सिट्युएशन वे देर कूड बी अ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन तेतून. आनी ह्या लोकांनी बरोवन दिलो, हांवें बरोवन दिलो आनी तेतूस काडो तेका. एडिशनल कंप्लेन्स आहाय तेजेर. जरी तर लोकां नाका जाल्यार म्हाका पळय सद्या कोणा वाय विक्रम वॉन्ट्स टू कम ऑल्सो. विक्रमाकूय कळपा जाय न्ही, ही इज अ पुलीस. आमकां कितें हें जावपाक कन्फ्रंटेशन जावपाक? तूं पीआय, तूं नाका म्हूण लोकांनी सांगिलां. तुवें वॉलंटरीली सांगपा जाय आपल्या थिंग घायनाक म्हूण. बट स्टील ही वॉन्ट्स टू कम देर. ही वॉन्ट्स हीज नेम टू गो ऑल ओव्हर इंडिया. जाल्यार कोतले आमी. वील मेक दीस अ नॅशनल न्यूज. बट जेन्ना जरी तर तुका नाका म्हणटा लोक, तू कित्याक येवपा सोदी तिका? कितली पीआय आहाय? वाय यू वॉन्ट दिस कायंड ऑफ अ सिट्युएशन? वी वील राईट दिस रायट अप टू टॉप. डीजीपी जर तर आज एक्शन घेना, वी आर गोइंग टू सिट डावन एट द पुलीस स्टेशन. वी आर गोइंग टू वेट. वी आर गोइंग टू मेक दिस अ सेंट्रल टॉपिक नाव. कित्याक लोकांन जाल्यार इतली सांगलो जाल्यार तुमकां तरी हें कोनाय जाल्यार रायट नाव वी आर गोइंग टू मेक दिस अ नॅशनल न्यूज. वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट दिस एवरीबडी नोज इन कितें जाता तें. आमकां आनी हेज्या चड उलोवपाक नाका. लॉ एंड ऑर्डराची भरपूर सिट्युएशन जाल्ली आहा. Every day there are complaints coming from Kolwa. Every day there are complaints. आणि म्हाका सद्या दिस विकेंड परत हाडप तेका ऑल दीस बायल भुरग्यां जी आहाय आमगेली तेंका एक पळयता भिरांत दिसता. कित्याक देर इज ऑल्सो एन एलिगेशन ऑन हीम की कोण एकले PSI तेणें मॉलेस्ट केलो म्हूण. देर इज एलिगेशन. तें एलिगेशन प्रूव्ह जालां कितें जालां सांगूंक जायना. आपल्यागेल्या स्टाफाचेर जरी तरी एक पीआय हात घालता चेडू मनशाचेर जाल्यार ह्यो इतली बायल्यो जेन्ना कंप्लेन करता, वॉट इज द वॅल्यू? की हांवें उलोवपा जाय हें समजना, हें सिस्टमा समजना, डीजीपी समजना, कोणा समजपाक जाय हें? तुमगे बायल भुरग्याचे हात घायल म्हणून मागीर कोतले PSI तुमी हात घेयले ते चेडू भुरग्याक. सो तुमगे बायल भुरग्याचे हात घायल म्हणून डू दीस.
PSI तूं मॅनेज केलें सो दॅट शी वील नॉट कंप्लेन अगेन्स्ट युअर सिस्टम. सो वॉट इज रिमेनिंग नाव? Whose wife has to be touched that the system will acknowledge this kind of a things? I think this is a condemn that we are doing. A total system failure. SP is acting helpless. Everyone is trying to say. बेल्ले वेळसावत मध्यानराती 2 दुचाकीक उजो लागिल्ल्याचो एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. तातूंतली एक दुचाकी पुरायपणान जळ्ळी जाल्यार दुसरी अर्दकुटी जळ्ळ्या. थळाव्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण हे घडणुकेत उजो लावपाचो दुबाव आसा. राती मोटरसायकल दवरलो आसतना कोणी उच लायल्यान गेले. मागीर सदां आमी पांच पण दवरताले सगळे आख्खे रस्त्याचे सायडीक कोण उच लायल्यान गेले ते आनी मागीर ते सकाळ चोवपाक गेल्यार आख्खी लासलो हांव मोटरसायकल. मुगे आनी ती आमच्या लेबराक देवा कडेन फंक्शन आसलें. जेन्ना फंक्शन आसलें त्या फंक्शनाक आमी 12 12:30 पासून आमचें फंक्शन 12 पासून फंक्शन जालें. लोक जेवण बीन गेले आनी आमची एक जाणटी आसली कासालेची तिका हांव पावन येवन मागीर म्हजी भुरगीं आनी बायलेक पायली घरा कडेन. तेन्ना पासून ओके आसलें कांय आसून नासलेलें. आतां ओक्यान हें जालें तें कांय खबर ना कितलें हें जालें तें. मुगे बायका उज लागल म्हणून सो मुगे अंकल ब्रेड घेवपा येयल्लो. सो तो येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की तुगे बायका कोण उज लायलो म्हणून. सो हांव चोवपा येयलें आख्खी बायक सारकी लासून काबार जालो आहा. कोण तरी 2-3 येयला आनी कोण तरी उज लायला आनी जें कोणें केलां तें सारकी करुना. आय थिंक इट वॉज लायक अ डेवस्टेटींग थिंग टू डू बाय समवन. हांवें पुलीस येयल्ले हांगा. सो ताणें सगळे कंप्लेन्स बी घेतल्या कितें जालें तें विचारलां आनी पळोवया कितें करता तें सांगलां. तांकां कितें डावट्स बी जाल्या. सावंड्डेच्या मिरामार वाठारात जुवारी न्हंयचेर येवपी प्रस्तावित बंधाऱ्या आड आंदोलकांनी शुक्रारा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकांची भेट घेतली. आंदोलकांनी आपले प्रश्न प्रदेशाध्यक्षाकडेन मांडले. हे विशीं मुख्यमंत्र्यांकडेन आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांकडेन उलोवन येवपी 2 दिसां भितर ह्या विशयाचेर तोडगो काडटले अशें आश्वासन भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिलें. एक असं तांच्यांनी मिळून आपले सगळे म्हणणे आणि डिक्टो म्हणजे ते डे 1 पासून आतापर्यंतचो जो तांचो धरणे आंदोलन आणि तांचे संदर्भात टेक्निकल जे कितें सगळे तांचे भंय आणि तांचे कितें वास्तव आसा तें सगळें तांचे कडेन मांडलें. आनी त्या संदर्भात हांवें तांकां सांगलां की परत एकदां ह्या हातूंत भितर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां, मिनिस्टरा कडेन उलयतां, कन्सर्न सगळ्या कडेन एकदांच उलयता. कारण शेवटी अदरवायज हे सगळ्यो गजाली टेक्निकल आनी त्यो आसा त्यो मुख्यमंत्र्याक खबर आसा आनी तो प्रश्न आसा कितें तो सुटावो करतले आनी तांकां योग्य आसा तांकां न्याय जस्टीस तांकां मेळचो. पण खंय तरी तांकां प्रेजेंटेशन दिवपाक WID तेय खंय तरी तेंचे आन्सर करपाक फेल जाल्ले. कितें दिसता तुमकां कशें आसा की म्हाका टेक्निकल पॉयंटाचेर हांवूय तितलो एक्सपर्ट न्ही. जर एक्सपर्टच जर त्या टायमाचेर जर तांकां जर तांच्या प्रश्नाची उत्तरां जर दिवंक जर शकले ना देन इट इज अ फेलर फ्रॉम अवर पार्ट. दामू नायकाक मेळपा आयले तर तुमकां ताणें आपयले कितें सांगलें? आयज आमकां जे आमचें डेलिगेशन आसा तांकां ताणें आपयल्लें. आयज थंय तेज्या जे घरा कडेन रेजिडन्सार आमची तेजे कडेन मिटींग जाली आनी आमचे जे इश्यूज आसा आमचो जो जे बंधाऱ्याक लागून जे आमी इतले दीस बसले आनी आमी कित्याक लागून हे ओपोज करता हें आमी ताका सविस्तर सांगून दिल्लें आसा. आनी तशें आमकां तेंचे कडल्यान एक एश्युरन्स येयला की हे 2 दीस भितर कितें तरी आपूण ह्या इश्यूचेर कितें तरी तोडगो काडटा आनी हो इश्यू खंय तरी रिजॉल्व करपाचो आपूण प्रयत्न करतलो अशें म्हणून आमकां ताणें एक आश्वासन दिल्लें आसा. आनी तेचे अशें उलोवण्या वेल्यान कितें दिसलें सरकार इंट्रस्टेड आसा वो ना? आमकां तरी तेजे जे आसलेलें तें एक पॉझिटीव आसलेलें आमच्या फेवरान पॉझिटीव तेजे फिडबॅक मेळ्ळो आमकां. ते दिसलें की तो आमच्या ह्या जो बंधारो जे लोकांचो जो मागणी आसा तेच्या वटेन आसा अशें आमकां तरी तेज्या उलोवण्या वयल्यान दिसलें. आतां मेन कितें आमकां हो बंधारो स्क्रॅप जावपाक जाय. आमी ताका क्लियरली सांगलां की बेगींतल्या बेगीन जे आमकां ह्या बंधाऱ्याचे आमकां स्क्रॅप लेटर. दाबोळी वाठारात डायरियेच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान प्रशासन सादूर जालां. आतांमेरेन 156 प्रकरणांची नोंद जाल्या. हे विशीं आमी ताकतिकेन आढावो घेवपा खातीर बसका घेतिल्ल्याचे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एकनाथ लिटस हांणी सांगलें. उदक प्रदुशीत जाल्ल्यान हें दुयेंत जाल्ल्याचें सामकार आयलां. मजगतीं भलायकी केंद्रांत नोंद जाल्ल्या दुयेंतींचेर उपचार केल्यात. नवे दुयेंती सापडूंक ना अशें एकनाथ लिटस हांणी स्पश्ट केलें.
दाबोळे वाठारांतल्या एका रहिवाशी कॉम्प्लेक्सांत 12 मार्चाक पयलो डायरियाचो दुयेंती सांपडिल्लो. ताचे उपरांत पयल्या सप्तकांत 55 दुयेंतींची नोंद जाल्ली. सध्या हो आंकडो 156चेर पावला अशें दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एकनाथ लिटस हांणी सांगलें. हे विशीं भलायकी खात्यान बेगोबेग कारवाय करून 328 फ्लॅटांतल्या रहिवाशांची तपासणी केल्ली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केल्ल्या तपासणी उपरांत ह्या कॉम्प्लेक्सांतलो एसटीपी प्लांट वेवस्थीत कार्यरत नाशिल्ल्याचें दिसून आयिल्लें. हाका लागून घाणयारें उदक पिवपाच्या उदकांत तशेंच बोरवेलांत मिसळ्ळें. हे उदक पिल्ल्यान डायरियाचे दुयेंती सांपडले अशें एकनाथ लिटस हांचें म्हणणें. मजगतीं भलायकी केंद्रांत नोंद जाल्ल्या सगळ्या दुयेंतींचेर उपचार केल्यात. सध्या परिस्थिती नियंत्रणांत आसून एकूय नवो दुयेंती सांपडूंक ना अशें तांचें म्हणणें. बिरेस्तारा थळाव्या लोकांनी पत्रकार परिशद घेवन उदक दुशीत जाला असो आरोप करून प्रशासना कडल्यान बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्ली. Today we have taken a review meeting regarding the diarrhea situation which has been reported from Dabolim area. So this incident was reported from Prabhu Violeta building complex. As of now there are 156 cases which were reported. So if I give you the timeline, on 12th of March the first case was reported, and in that first week we had a total of 55 cases being reported, and as of now the total number is 156. As soon as the case was reported on 12th of March, Health Department has started screening all the residents who are staying in that complex. There are 328 flats there. Health Department has done screening in all the flats. There are 5 blocks also. What they have noticed is from a particular block A there were no cases, but from the other blocks there were cases of diarrhea which were reported. Now, Pollution Control Board also have done an inspection there on 16th of March, and they had found out that the STP plant which is there in that complex is not functioning properly, and untreated water was getting mixed with the treated water, and that was also going into the borewell, and because of which the people were consuming the water from the borewell, and because of that water contamination this diarrhea situation has arisen. Yesterday no new case was being reported. All the cases which were reported in the health center has been treated. People were put on ORS, zinc, and there was one case where they have to prescribe an antibiotic. Otherwise no major case were there. Now by looking at the numbers, the situation is under control since there were no cases which were reported yesterday. Instructions have been given by the Pollution Control Board to the builder to ensure that the untreated water is not getting mixed with the borewell and the other facility. Meanwhile, drinking water department has also done their checking and all. In their samples, no sample has turned out to be positive. Health department has done some checking, and there we have observed that some samples were positive. So the culture sample from the PWD tank, swimming pool, and the other tank is negative. From the garden outlet, pipe, and the borewell, the samples which were collected were positive, which actually indicates that the uncultured water was sent and was mixed with the treated water, because of which the issue has arisen. Now the builder has arranged for providing water from PWD and other tankers, and he is handling the situation. मजगतीं दुयेंत वाडचें न्हय म्हूण नेटान मोहीम सुरू केल्या. भलायकी पंगडान उदकाची तपासणी केल्या, तशेंच घरां सयत उदका स्त्रोताची पळोवणी केल्या अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ट्विटरा वरवीं सांगलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. कारापूर सरवण पंचायतीत येवपी वाठादेव वाठारांत 4 लेन बायपासा कुशीक सचिल्लो कोयर निमाणे थळाव्या लोकांनी काडलो. थळावे पंचायतीची आडनदर जाल्ल्यान वाठादेव वाठारांत कोयराची भयानक समस्या निर्माण जाल्ली. पळयात. राज्यात कोयराची समस्या नेटान वाढत असा, मात थांबपाचें नांव घेना. कारापूर सवण पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या वाढत असा. रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचो प्रकार तर चालूच असा. कोयराचे समस्येचेर आळाबंद हाडपा खातीर वेगवेगळे उपाय येवजण करून लेगीत कोयर काय कारापूर पंचायतीची फाट सोडिना. पंचायत वाठारांत येवपी वाठातेव वाठारांत बायपासा कुशीक सर्व्हिस रोडाचेर सुको आनी ओलो कोयर उडोवपाचे प्रकार घडत आसात. हो कोयर कुसून सध्या वाठारांत घाणी पातळिल्ल्यो आसा. शुक्रारा थळाव्या लोकांनी रस्त्यार देऊन वाठार नितळ केला, मात आता पंचायतीच्या कामाचेर लोकांक प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला. एवरीडे हांगा पळयता, लास्ट टायम कितके फावटी हांगा व्हिडिओ काडून काडले की हांगा स्पॉट जाला, ब्लॅक स्पॉट जाला कचऱ्याचो. वाठाचे म्हणून जाल्यार अशें कितें पयलीं आमी वाठाचे म्हणल्यार आमकां ग्रीनरी मोर बी हांगा आमी पळयताले. आतां पळयत जाल्यार हांगा कैरूच ल्हानपणा आमी येताले वाठाचे म्हणल्यार हांगा मोर आनी न्हंय हांगा वातावरण मातशें बरें आसलें हिरवेगाचें. आतां हांगा येवन पळयत जाल्यार आमी आतांच्या काळान वाठाचे म्हणल्यार विजीट करता जाल्यार फक्त दोळ्यार एकूच येता आमचे फक्त कचरो
खंय गेल्यार कचरो. इवन आमचे हे जे सुपर मार्केटान कितके हांगा बिचोलचे लोक येतात आनी खुबशे हांगाचे भितरचे सरावंडींग लोक आहा पळय सुपर मार्केटान हांगा येतात सामान घेवपाक, भुरग्यांक बी हाडटा. सगळो पयस जाल्यार हांगा वास, हांगा इतको वास म्हळ्यार कोण रावूंक शकना हांगा. हांगा आतां आमी इनिशिएटीव घेतला आमचे वाड्यावयले भुरगे बाबा आज कितें फाल्यां आमची ईद आहा. आमी पंचायतीन बी सांगून पयले बाबा अशें हांगा कोण लक्ष घालीत ना. एवरी टायम कितके फावटी हांगा प्रायज घेतले आनी कितके फावटी आमी सांगले बाबा हांगा कचऱ्याचें कितें आतां सॉर्ट आउट करा म्हणून. अजून करून कांय जावंक ना. म्हणजे आज आमी कितें चिंतलें की फाल्यां हांगा खूब जाण येतले ना. फाल्यां आमची ईद बी आहा आनी फाल्यां खूब जाण आमचे फ्रेंडां बी येतले आनी एंट्री म्हणली जाल्यार सारकें येता वाठाचे म्हटल्यार आनी एक तर घाण आसात हांगा आनी घाण वाडलेली आहा. म्हणून आमी एक इनिशिएटीव घेतला की आज मातशें क्लीन करपाक. आज आमी आतां फ्रेंडां सगळीं एकठीं जाल्या. आतां आमी 4-5 जाण आमी स्टार्ट करपाक चिंतला हांगा. साफ सफाई आतां करपाक चालू केला. आतां म्हाजें म्हणपाचें एक गजाल, आतां आमी पंचायतीक फोन केल्लो हांवें. पंचायत कितें म्हणटा आमचो गाडी एक दीस सोडून एक दीस येता. आतां गाडीचे प्रॉब्लम कितें जाला ते MRF शेड म्हणून मारला तेंच्यांनी. ते कितें म्हणटा ते शेडवाले कितें म्हणटा की आमी हो कचरो घेना, तारापूरचो आमी कचरो घेना. जाल्यार कचरो खंयचो कचरो घेतलो आमकां हे एक येता. ते कितें म्हणटा तेंच्या लोकांचे कशें आहा ते सगळी घाण पडलेली आसा. कचरो हाडटा हांगा डंप जाता न्हू ते सगळे कचऱ्याचे घाण जाल्ली आसा म्हणून ते घेना म्हणटा. वाटा देवचो. आतां आमी वचपा आनी आमी कचरो घालपाचो खंय लोकांचो विशय आहा. कचरो घालपाचो खंय आनी कचऱ्याचें कितें तरी वेवस्था हांगा करपाचें. आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेजें मातशें लक्ष घालपाचें की वाटादेव आनी हे सरावंडींग कारापूर सरवण पंचायतीचो कचरो कितें आहा ते हेजें मातशें सॉर्ट आउट करून घेवपाचें कितें आहा तें. पण हांगा कितें जाता ते कचऱ्याचे न्हू वयरसून येता वयता लोक ते कचऱ्याचे पोती उडयता आनी वयता. आमी बी कितें कोणाक सांगपाक गेले जाल्यार ते आमकां आरते परते सांगतले आनी कितें करपाचें तुमी कचऱ्याचे सॉर्ट आउट करून सोडा ते. आनी वाटादेव हांगा सगळे घाण जातले. रस्त्यावयले लोक गाडयेन वयता पोती उडयता आनी वयता. आमी कितें करपाचें. आतां हे पंचायतीचे ते MRFान हितून शेडान बी घेयना खंय वाटादेवा वयले आनी आमी कितें करपाचें तुमी चिंतून सटल करपाचें. खंयसून उडयतात आनी वयरसून उडयता. बायपास गेला पळय ते पोती वयरसून उडयता आनी कितें करपाचें. कोणाक सांगूंक मेळना. सांगपाक गेले जाल्यार ते मागीर झगडीचे वावर जातले. ताका लागून कोण सांगपाक बी सोदिना. पंचायतीची गाडी येता डेली तरी येवचे ना ते 2 दिसांनी 4 दिसांनी येता. पण तांकां कितें आहा ते व्हरून दिवचे पडटले आनी बालडी बी भरून दवरले जाल्यार तेंचेर वरना. बालडी थंय उरतले थंय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is Dr. Pandeshri. So everyone wants to have an Korean glass skin appearance. But skin is not just about the upper superficial part. It usually reflects your internal health. A glowing skin is a mirror to your good internal health. So what can we do to have a good glowing skin? Now in Vijay Hospital, we are starting a specialized skincare center with the help of Dr. Ankita Desai and Dr. Manish Patel, who will help to achieve your skin of your dreams. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी